नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. पणजे सोहो क्लबा लागसार एका पंगडा मदीं वाद जाल्लो. ह्या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी चिंचोणे साश्टींतल्या प्रचय कोलापटे, जेडन रिबेलो, एल्रॉय वेगस, अशबेल फेर्रांव, सांताक्रूजचो मुकेश सिंग, जोसेफ कार्दोजो, करंजाळेचो रॉयडन मिस्किटा आनी बाणावलेचो जॉय फर्नांडीस ह्या 8 तरणाट्यांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा फांतोडेर 4 ते 4:45 वरां मजगतीं घडिल्ली. 2 गटांतले दुबावीत भौशीक सुवातेर जमले आनी एकामेकांक वायट उतरां दिवन खोटांनी मुठींनी मारले. हे घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत पणजी पुलिसांनी एक पंगड तयार करून दोनूय गटांतल्या 8 जाणांक अटक केली. फुडलो तपास चालू आसा. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. पणजे पाट्यार जाली झगडी. 8 तरणाट्यांक केले अटक. चिंचोणे, सांताक्रूज आनी बाणावलेच्या तरणाट्यांचो आसा आस्पाव. ओमकार हत्तीन मारली. गोंयांत एंट्री. पेडणे म्हालांतल्या तामोशा वाठारांत घुसून बागायतींची केली नाशाडी. ओमकार हत्तीचो बेगोबेग करात बंदोबस्त. थळाव्या पंच वांगड्याची मागणी. विजाची मुजत सोपून लेगीत भारतात रावपी 2 रशियन नागरिकांक गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान केली अटक. शिवोलेच्यान दोगांकूय घेतले ताब्यात. फुडलो तपास सुरू. फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांत बीच, पार्टी, ड्रग्स आनी खासा क्लबांनी चलपी डान्सांक लागून गोंयचे सांस्कृतीक दायज जायला काळखांत. हेच ते गोंयांत आयिल्ले अच्छे दिन. सरकार ओगी आसा कसो? लोकांक सतायता प्रस्न. प्री प्रायमरी शिक्षकांनी पगार वाड विशीं सांखळे. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घेतली भेट. ऑक्टोबर मेरेन प्री प्रायमरी शिक्षकांची मागणी मान्य करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें आयला मुखार. कोलवारच्या बंदखणीत बेकायदेशीर खाण जेवण आनी रोख वेव्हाराच्या आरोपावयल्यान सरकाराक धरलो धारेर. मुख्यमंत्री सावंतान ह्या प्रकरणाची खोलायेन करची चवकशी. काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकाराची मागणी. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. पणजे सोहो क्लबा लागसार एक पंगडा मदीं वाद जाल्लो. ह्या प्रकरणात पणजे पुलिसांनी चिंचोणे साश्टींतल्या प्रचय कोलापटे, जेडन रिबेलो, एल्रॉय वेगस, अशबेल फेर्रांव, सांताक्रूजचो मुकेश सिंग, जोसेफ कार्दोजो, करंजाळेचो रॉयडन मिस्किटा आनी बाणावलेचो जॉय फर्नांडीस ह्या 8 तरणाट्यांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा फांतोडेर 4 ते 4:45 वरां मजगतीं घडिल्ली. 2 गटांतले दुबावीत भौशीक सुवातेर जमले आनी एकामेकांक वायट उतरां दिवन खोटांनी आनी मुठींनी मारले. हे घडणुकेचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाले उपरांत पणजी पुलिसांनी एक पंगड तयार करून दोनूय गटांतल्या 8 जाणांक अटक केली. फुडलो तपास चालू आसा.
ओमकार हत्तीन गोंयांत एंट्री मारल्या. ओमकार पेडणे म्हालांतल्या तामोशे वाठारात पावला. तामोशे वाठारात ताणें बागायतींनी घुसून नाशाडी केल्या. हाका लागून थळाव्यांक लुकसाण जाला अशें कळटा. देखून ह्या ओमकार हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळावो पंच वांगडी दया गवंडी हांणी केल्ल्याची मुखार आयला. विजाची मुजत सोपून लेगीत भारतात बेकायदेशीर रितीन रावपी 2 रशियन नागरिकांक गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान अटक केली. बार्देस म्हालांतल्या शिवोले वाठारांतल्यान ह्या दोन्ही नागरिकांक पुलिशेन ताब्यात घेतले. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ऍक्ट 2025 खाला गुन्यांव दाखल केला. देखून फुडलो तपास सुरू आसा. गोयची नायट लायफ परत खबरांनी आयल्या. फाटल्या कांय वर्सांनी गोंयांत बीच, पार्टी, ड्रग्स आनी खास करून क्लबांनी चलपी डान्सरांक लागून गोंयच्या संस्कृतीचेर एक व्हड प्रस्न उप्रासला. तशेंच गोंयचें नांव पेड्ड्यार जावपाक लागला. आतां प्रस्न उप्रासता तो सरकार हाचेर गंभीर कित्याक ना? ओग्गी कसो आसा? काय हीच आमची गोंयची येवपी फुडली संस्कृती आसतली? हो मुद्देर थीक असो प्रस्न. गोंय म्हळ्यार फकत पार्ट्यो, दर्यादेग आनी रातची जीण न्हय. गोंय म्हळ्यार गांवांनी उमेदीन नाचपी खेळपी शिगमो, एकामेकाच्या कमराक हात घालून गितां गायत नाचपी धालो, फुगडी, मांडो, देखणी आनी दिवल्यांचो नाच आदी. आनी हेच गांवांनी सांबाळून दवरिल्ली आमची खरी संस्कृतीक दायज. पूण फाटल्या कांय वर्सां दर्यादेगेवेल्या नायट लायफान गोंयच्या अस्मितायेक वेगळेंच मॉडर्न दिला. क्लब, रेस्टॉरंट, बार, पार्टी ह्या मनरिजवणेन जागो घेतला. आनी हे सगळे उत्तर गोंयच्या दर्यादेगेर चड पळोवपाक मेळटा. फाटल्या फावटी बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात 25 जाणांक दुखेस्त मरण आयले. उपरांत उच्च न्यायालयान संबंधिताचे कान पिळे आनी हो प्रस्न चड खर जालो. त्या उपरांत गोंयांतय बऱ्योच धांवपळी जाल्यो. आतां खरेच धांवपळी जाल्यो काय दोळ्यांक पानां पुसपाचो यत्न जालो खबर ना. कांय जाणांनी तर ये गोवा है यहाँ सब कुछ चलता है म्हणत फाफडूनय उडयले. दर्यादेगेर बेकायदेशीर व्यवसाय आनी ड्रग्स हांचे विशीं वाडत आशिल्ली चर्चा आनीक एक गंभीर विशय, जाका लागून गोंयचें नांव लेगीत पेड्ड्यार जावपाक लागला. पूण सरकार हाचेर आळाबंद हाडपाक खरेच गंभीर आसा वय, काय फकत सरकार भाशणांनीच हिंटलँड पर्यटनाक चालना दिवपाची घोशणा करता? आतां तर गोंयांत नवो ट्रेंड सुरू जाला. इंस्टाग्राम, फेसबुक ओपन केल्यार दादल्यांचे नाच, नग्न चित्रां पळोवपाक मेळटा. जातूंत पर्यटक बायलां तांच्या तोंडात पयशे दिता ते लेगीत पळोवपाक मेळटा. ही कपलार हात मारपाची पाळी. पूण सरकार बिंदास्त आनी ओगी. तांकां नाचतना आनी मजा करतना लोक मुद्दम ते पळोवपाक गोंया येतात आनी त्या क्लबांनी धाव घेतात. गोंयांत आमी कसले पर्यटन निर्माण करतात ते पळयात. सध्या तांचे व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जावपाक लागल्यात. अंजुना सावन मोरजे मेरेन पुराय दर्यादेगेर अशे तरेचो अराजक चलता आनी गोंयचे रातचे जिवीत एक तिरस्कार करपा सारखे चित्र जावपाक लागला. कांय क्लब आनी आस्थापनांक गरजेचे परवाने आसात काय आनी नेम मोडटात जाल्यार कोण कारवाय करतलो? कारण पयशे खर्च करप, एक नाच पळोवप ही पर्यटनाची व्याख्या जावंक शकता, पूण ती गोंयची संस्कृतायेची वळख जावंक शकना. न्यायालयान संवेदनशीलताय दाखोवची, प्रशासनाने जापसालदारकी घेवची आनी समाजानय प्रश्न विचारचे. कारण शेवटाक मुद्दो क्लबाचो न्हय, मुद्दो गोंयच्या फुडाराचो. चकचकपी नायट लायफाच्या फाटल्यान गोंयची संस्कृती काळखात तर वचना न्हू, हो एक गंभीर आनी खोचक प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. प्री प्रायमरी शाळेत शिकोवपी शिक्षकांनी पगारवाढ विशीं सांखळी रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. प्री प्रायमरी शिक्षकांक हेर शिक्षकां प्रमाण पगार वाड आनी हेर सवलती दिवच्यो अशी मागणी ह्या शिक्षकांनी केली. मुख्यमंत्र्याक मेळून संबंधित शिक्षकांनी तांचे कडेन सविस्तर चर्चा केली. ऑक्टोबर मेरेन प्री प्रायमरी शिक्षकांची मागणी मान्य करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें कळटा. प्री प्रायमरी शाळेत शिकोवपी शिक्षकांनी पगारवाढ जायनाशिल्ल्यान सांखळी रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री सावंताची भेट घेतली. फाटली 20 वर्सां शिक्षक म्हणून वावुरपी ह्या शिक्षकांनी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना पगारवाढ जावचो म्हूण मागणी केल्ली. खंय
पूण अजून मेरेन फकत आश्वासनांच मेळत आसा अशें ह्या शिक्षकांचें म्हणणें. प्री प्रायमरी शिक्षकां खातीर जर शिक्षणीक कायद्यांत तजवीज नासल्यार सरकारान सगळ्यांत पयलीं शिक्षण कायद्यांत दुरुस्ती करून प्री प्रायमरी शिक्षकांक हेर शिक्षकां प्रमाण पगार वाड आनी हेर सवलती दिवच्यो अशी मागणी ह्या शिक्षकांनी केल्या. मुख्यमंत्र्याक मेळून संबंदीत शिक्षकांनी तांचे कडेन सविस्तर चर्चा केली. ऑक्टोबर मेरेन प्री प्रायमरी शिक्षकांची मागणी मान्य करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्याचें कळटा. 27 वर्सांले काम करता अजून पर्यंत सोडूं नाशिल्लें आनी आतां आमकां सीएमान अजून कांयच म्हणजे ऑप्स कित्याक करता न्हू ऑक्टोबर पर्यंत ताजेर आसा आमी 15-17 वर्सां सुद्दां काम केलें टिचरी आसा पूण अजून आमकां कांयच बेनिफीट अशें ना. गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां आशा आसा आमचें कितें करतले म्हणून. आम्ही फॉलोअप करता पर्रीकारा पासून पण अजून पर्यंत आमचें कांयच जावना. फक्त आमकां होप दितात जातले ह्या वर्सा जातले फुडल्या वर्सा जातले पण अजून पर्यंत कांयच जावना. सो अजून पर्यंत आमी होप दवरूनच आसा. आमी आशा सोडूं ना. आतां सरान सांगला न्ही आमकां ऑक्टोबरा पर्यंत जातले म्हणून आमी रावता. आमी आशा करून रावता आनी अजून पर्यंत आमी तेंचो सपोर्टूय आमी सोडूना. आमी तेंकां अजून पर्यंत सपोर्ट करीत आसा आनी हेजे फुडेंय करतली पूण आमची बी कितें तरी लक्षांत घेवन आमची फुडें करपा जाय न्ही. अंदाजे कितके टिचरी आहात तुमचे जाली 200-300 वयर टिचरी आसा आमी. आतां आमची ग्रुप आसा न्ही 3000 वयर टिचरी आसा आपके गोंयभर 800 schools register schools झाले. teachers are there more than 3000. Yes. The Modis when they got their salaries and all done everything, primary was completed. But we didn't understand. Nobody gave us an understanding that the act has to be amended. The primary was done because they were in the formal education. We were left out because we were not in the formal education. Till then, nobody took care that pre-primary has to be in the formal education. But now we say that if NEP also is included into this, pre-primary has to come under normal education, formal education. त्यांचे जाणं मॅनेजमेंट थ्रू आमकां ते मेळटा पेमेंट तेका हॅपीन आसा आमी. आतां सीएमान आमकां खूब दिला की ऑक्टोबरान जातले तो पळयता आमी सांगता आमचे ऍक्ट अमेंड करपाचे आणि मागीर आमची सॅलरी आणि ते प्रॉपर प्री प्रायमरी शुड बी प्रॉपरली पार्ट ऑफ द प्रायमरी. जसे प्रायमरी टीचर्स न्ही तसे आमचे आम्ही म्हणून त्यांनी मानून घेवपाचे अमेंडिंग द ऍक्ट. सीएम साहेबान सांगला तर बेगीनूच रावचे म्हणून आमची आशा चालू. तिकट होप्स मागता सीएमान आमच्या कानार घेवचें. लास्ट होप सीएम आमचो एज्युकेशन मिनिस्टर जात न्ही ताणेंच आमचे करचें अशें आमकां अपेक्षा आसा आनी होप्स आसा करतले अशें न्ही ते. कोलवाळच्या बंदखणीत बेकायदेशीर खाण जेवण आणि रोख व्यवहाराच्या आरोपावेल्यान काँग्रेसीन सरकाराक धारेर धरलो. 7,000ची तंदुरी, 1,000चो फ्रायड रायस, 500 रुपयांचे नुस्तें आनी कोथमीर दितात. तशेंच सरकारी अन्न साठो आनी टीव्ही सयत अनधिकृत वस्तू बंदखणीत हाडपा खातीर पयशे घेता असो आरोप काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान केला. हे फाटभुंयेर सीसीटीव्ही, एंट्री, रेशन आनी किचन रेकॉर्डाची खोलायेन तपासणी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पणजीकारान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या. आयज आमी न्यूज पेपराचेर बातमी वाचली. सेंट्रल जेल कोलवाळे हांगा जे गैरप्रकार जातात त्या विशयी वाचून आमकां अजाप जाले. एक भंय निर्माण जालो की जेलीनूच जर अशे प्रकार जावपाक लागले जाल्यार मागीर ह्या गोंयचें शासन प्रशासन ह्या गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन खंयच्या दिशेन पावल्या हे हिशोब आनी तेचे चितापूत खूब कठीण जाल्ले आसा. पेपरार जे प्रमाणे आमी वाचलां आनी सुत्रां कडल्यान जे आमकां कळ्ळां त्या प्रमाणे जेलीन आयज धंदो चालू आसा. जेलीन आयज कॅश इकॉनॉमी चालू जाल्ली आसा. थंयसर 5 स्टार हॉटेल कशे प्रकार चालू जाल्लो आसा. तुका जर जे कैदी आसात ते व्हीव्हीआयपी कैदी सेल जे आसा थंयसर एका कैद्याक जे जेवण मेळटा त्या जेवणाची जर रेट तुमी पळयली जाल्यार अजाप दिसता. सामान्य जे कैदी असता तांकां जेवण वेगळें आसता आनी तितून तेंचो मेनू थारायल्लो आसता. पण हो मेनू जर आमी पळयलो तंदुरी जर तुका फूल तंदुरी जाय जाल्यार 7,000. जर तुका चिकनाचे 4 पीस जाय जाल्यार तेचे 4,000. जर तुका फ्रायड रायस जाय जाल्यार तेची रेट 1,000. नुस्त्याचो एक कुडको जाय जाल्यार तेची रेट 500 रुपया.
जे आमकां कोथंबीर मेळटा जी 40 ते 20-25 रुपयांक मेळटा तेची रेट 500 रुपया. अश्यो वेगळ्यो हाय फाय रेटी लावन थंयसर हे जेवण पुरयले वयता. आता हे जेवण कशें पावता, जेल म्हणजे थंयसर एक सेक्युरिटी आसूंक जाय. सो ही सेक्युरिटी लॅब्स आमकां दिश्टी पडटा. जे पयले सेल आसा, जे पयले बंधन आसता, थंयसरसून सेक्युरिटी लॅब्स जाल्यार ती भायरसून जे सामान येता ते कितले येता, ते कोण हाडटा आनी खंय रावता, हितून कोण घुसपाल्या, हो प्रकार एकदम भिरांकूळ जावन आसा. जर त्या कैद्यांक टीव्ही जाय जाल्यार टीव्हीची रेट, जे टीव्हीची फॅसिलिटी दिवपाक जाय जाल्यार तेची 15,000. अशें एकंदरीत कॅश इकॉनॉमी हो पयशांचो व्यवहार कोलवाळे जेलीन जाता. हे एक भिरांकूळ वातावरण गोंयान आयज निर्माण जाल्लें आसा. सो आयची जे गोंयचे सरकार आसा आनी गोंयच्या सरकारांतलो मुखेलमंत्री जो स्वता होम मिनिस्टर आसा, तेचे आमी परत परत वक्तव्य आयकता की जो गुन्यांवकार आसा तेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जातले, कोणूच सुटचो ना. पूण आयज मुखेलमंत्र्याचे 2 टर्म सोंपात येयले, पण आमी दर वेळार मुखेलमंत्र्याच्या तोंडान आमी हेच आयकता, हितून कोण धंदो करता, हितून कोण घुसपाल्ले आसा, हेची स्वतंत्रायेन पुरायेन चौकशी जावपाक जाय. एक शिटकावणी, चौकशी कोणी ही खबर भायर पत्रकारांक दिल्या तेची जावची न्हू, पण चौकशी जावची, हितून जे गुन्यांवकार आसा तेंची चौकशी जावपाक जाय. दर एकल्यान आपूण भारतीय आसा हाची पयली जाणविकाय दवरची अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोमंतक हिंदू तेली समाजाच्या स्नेह संमेलनाक सांगलें. दिवचलच्या जाटीय महाविद्यालयाच्या खेळा संकुल सभाघरात जाल्ल्या ह्या स्नेह संमेलनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर हजर आशिल्ले. संत जगदाळे महाराज यांच्या परत एकदा मी त्यांना नमन करतो. या समाजाचे आराध्य दैवत, त्याने हा समाज ज्याला एक दिशा देण्याचं काम याने केलं. मी आपल्या सर्वांना आजच्या दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. खरं म्हणजे गोव्यातील 19 समाज हे ओबीसी समाजामध्ये आहेत. SC ST जनरल कॅटेगरी अशा विविध समाजामध्ये हा गोवा विखुरलेला आहे. आणि यामध्ये मला ज्या ज्यावेळी संधी मिळतो त्या त्यावेळी मी अशा समाजाच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाला जात असतो. आणि तिथं गेल्यानंतर मी एक नक्कीच सांगेन की आपण सगळेजण प्रथम हिंदू आहोत आणि प्रथम भारतीय आहोत, हे सर्वांनी लक्षात ठेवणं खूप खूप गरजेचं आहे. कारण हा हिंदुस्थान, हा भारत देश एवढा मोठा आहे आणि एवढ्या विविध भाषा, विविध प्रांत, विविध वेश, विविध भूषा आणि त्यात परत समाज याने विखुरलेला असताना कधी कधी आपण आपला धर्म हा विसरत चाललेलो आहे. हा धर्म अगोदर आपल्याला सातत्याने, जर धर्म आपण जर म्हणजे त्याला म्हणतोय की देव देश आणि धर्म, देवा म्हणजे आपण हे जर विसरलो तर बऱ्याच वेळा की वेगवेगळ्या गोष्टी घडत असतात. त्या ती घट्ट सर्वांच्या मनामध्ये हे राहणं की आपण हिंदू धर्मीय आहोत हे राहणं गरजेचं आहे. आपण मोठ्या संख्येने असल्या कारणाने वेगवेगळ्या बाकीच्या धर्माचे लोक हे अल्पसंख्यक असल्या कारणाने आपला धर्म खूप मोठ्या प्रमाणे प्रमोट करतात आणि त्यांच्यामध्ये असलेले बाकी समाज ते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रमोट करत नाहीये, कारण ते आपला धर्म प्रमोट करत असतात. आणि ते करत असताना तो धर्म कशा पद्धतीने वाढवावा किंवा त्या धर्माचं काम कसं करावं यासाठी ते करत असतात. आणि आपण सगळेजण म्हणजे नो डाऊट आपल्या समाजाचं काम करावंच, पण त्या समाजाच्या कामाबरोबर हिंदू धर्माचंही काम वाढवावं ही मेसेज मी प्रत्येकाच्या कार्यक्रमामध्ये देत असतोय आणि ते आपण सर्वांनी लक्षात ठेवणं खूप खूप गरजेचं आहे. आगरवाडा हांगा आगरपोय वाठारात धरणाची मानशेची दारां काडल्या उपरांत शापोरा न्हंयच्या उदकाक लागून भाताच्या शेतात आनी मिठ्या घरात हुंवार येवपाचो धोको निर्माण जाला. अखिल गोय मीठ उत्पादक संघटनेन शिपणावळ खात्या कडेन बेगोबेग ही दारां दुरुस्त करची अशी मागणी केल्या. हे संस्थेचे सचिव ऋषिकेश नायक आनी उपाध्यक्ष प्रवीण बागली हांणी सरकारान बेगोबेग हे विशीं लक्ष दिवन प्रस्न तडीक लावचो अशी मागणी केल्या. हांव एक आगरकारी मीठ काडपी वेवसायीक. जाला अशें की आगर स्टार्ट जावच्या पयलीं ही दारां घातलेली, आतां उदकाच्या लोडान ती परत मोडल्या आनी आतां ती रिपेर करूंक ना. आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयल्ले, ते हांगा थोड्या दिसांनी करता म्हणून, बट ते अजून जावंक ना. आतां अशें जालां, आमी वयर शेत रोयला,
तो शेतान सध्या खारें उदक वयता. तो हेचे मातशें बेगींतल्या बेगीन मातशें तेंच्यांनी काम करून ही दारां पॅक करची, ना जाल्यार आमकां एटलिस्ट दबाव दिवचे की आमी घालता आनी आमी काडटा आनी आमी तेची जबाबदारी घेता. सो एटलिस्ट ते आमी उदक वयर वचोंक दिवचें ना शेतान, इतली जबाबदारी आमी घेवन ती करता. ही कितली वर्सां हे तुमी हेचेर मिठा घरां जी असली ती मिठा घराक कितें त्रास जातलो? मिठा घराक अशें जाता की हे उदक वयर चडल्या कारणान पोंच्यान पाजो मारता, भितर उदक येता, तो मीठ पडपाक त्रास जाता. तो मीठ पडना, जे उदक आमकां तापोवंक जाय ते तापाना, तेच्या खातीर त्रास जाता. सरकारान मिठा घरा खातीर तुमचे स्कीम केल्ली आसात, जायते मीठ उत्पादक आसा तांकां पयशे मेळलेले आसा. हे सरकारान हे जशे पयशे दिता तशे हे बांदाची डागडुजी करची, हेचे खातीर हो आगरपोय बंधारो कितें करचो असो तुमकां दिसता? पळय कशें आहा, सरकारान सगळें बरें केलां, पूण कशें आहा, ह्यो बांद आहा तो एटलिस्ट घड करूंक जाय. घड केल्ल्या कारणान मगे उदक आहा ते पोंच्यान भितर येवचें ना आनी आगराक मीठ हे बरें पडटलें. कितली वर्सां जाली हो बांद केल्यार? जवळ जवळ आता 20-25 वर्सां जाली हो बांद बांदला. त्याच्या उपरांत एक मेंटेनन्स सांगना आणि मानशी बांधल्या जवळ जवळ 10 वर्सां जाली. त्याच्या उपरांत परत मोडली, परत बांधली, हे परत चालू दा, पूण ती मानशी उराना. अशे कितले मानशे आसा ह्या बंधाऱ्याचे? ह्या बंधाऱ्याक 3 मानशे आहा सध्या. आमी आता 8 नंबर मानशेर आहा, एक आहा ती फुडें आहा आणि एक आमच्या फाटल्यान आसा. तर सरकारान कितें करचें अशें तुमकां दिसता मेंटेनन्स करच्या खातीर? म्हणजे बेगीतल्या बेगीन दारां लावपाची, नाल्यार शेती वेवसायांक खूप धपको व्हायचो खारें उदीक वचो. स्थानीक आमदारान तुमकां मदत केल्ली आसा काय ना? हय, स्थानीक आमदारानय मदत केल्ली आहा आमकां तशें, पूण आतां सुद्दां तेंची मातसो लक्ष दिवपाचो आनी हे बेगीतल्या बेगीन काम करून घेवपाचें. गोंयांतल्या केंद्र संरक्षीत स्मारकांच्या बफर झोनांतल्या बांदकामांचें नियमन धोक्यात अशी आयिल्ल्याचें निरीक्षण उच्च न्यायालयान केल्ल्याचें कळटा. 21 संरक्षीत स्मारकांच्या वाठारांत आनी आशिकुशीक जावपी अनधिकृत बांदकामाविशीं दाखल केल्ल्या जनहीत याचिकेचेर जाप दिवपा खातीर न्यायालयान नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीक निमणी संद दिल्या. प्रतिज्ञापत्र दाखल केलें ना जाल्यार नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटीच्या अध्यक्षाक याचिकेक जाप दिवपा खातीर स्वता न्यायालयांत हजर रावपाचो आदेश दिवचो पडटलो अशें न्यायालयान स्पश्ट केल्ल्याचें कळटा. 21 संरक्षीत स्मारकां खातीर सायट प्लेन आनी हेरिटेज बायलॉज अजून तयार जावंक नाशिल्ल्यान न्यायालयान नाराजी उक्तायल्ल्याचें मुखार आयलां. नॅशनल मॉन्युमेंट्स ऑथॉरिटी आनी SSIक 9 सप्टेंबर मेरेन प्रतिज्ञापत्र सादर करपाची मुजत दिल्या. मेणकुरे धुमासे पंचायतीच्या आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत मसणभुंयेचो विशय पेटलो. मसणभुंयेचे नव्यान उक्तावण करपाच्या वादा वयल्यान थळावे आक्रमक जाले. ग्रामस्थांच्या 2 पंगडां मदीं बरोच बोवाळ जालो. निमाणे मसणभुंयेचे परत रितसर उक्तावण करपाचो निर्णय ग्रामसभेत घेतलो. मेणकुरे धुमासे पंचायतीची ग्रामसभा प्रभारी सरपंच संजना नायक हांच्या अध्यक्षतेखाला जाली. ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. मात मसणभुंयेचो मुद्दो पेटलो. 8 दिसां पयलीं मसणभुंयेचे केल्ले उक्तावण रितसर जावंक ना असो आरोप थळाव्यांनी एका गटान करून परत उक्तावण करपाची मागणी केली. जाल्यार दुसऱ्या गटान हरकत घेतली. देखून थळाव्यां मदीं पेटलें. थळाव्यां मदीं बरोच बोवाळ जालो. कदेला लेगीत मारपाचो यत्न केलो. म्हाका दिसता आयज हो आमचो चड इश्यू जालो खंय हेचे वयल्यान स्मशानभुमीच्या उद्घाटना वयल्यान. तो प्रोसिजर हांवें सांगलो जे रॉंग जालें तें रॉंग आनी हांगा आमची ग्रामपंचायत 2 मनीस नांवांय सांगली हांवें. हे चलयना, हे बेश्टेक बावले कशे बसलेले आहा. म्हणजे आतां कितें जाता, आमी हांगा येवन प्रपोजल घालता आनी मागीर हे फॉलोअप करता. फॉलोअप जायना म्हणून पळय अशें बोवाळ जाता. हे बरोबर आहा. म्हणून म्हाका दिसता आमची पंचायत अशी फर्स्ट टायम जाली हिस्ट्रीन. कंटिन्यू 5-5 वर्सां आमचे सरपंच जाले. ते 3 लेडीज जाले. तेच्या पयलीं तेन्ना राजेश बी आसलो आनी नरेशूय आसलो. पूण आतां जे इंटरफिरन्स जाता न्हू पॉलिटिकल, ते केन्ना जावंक नासले. ती कितें करताली, फॉलोअप बरी करताली. कुमुदिनी नायक ती बरी फॉलोअप करताली ऑफिसान वचून बी सगळे फायलींचे बी. पूण मागीर तिका हे कॉपरेट करिनाले. कित्याक हांव नकळो. एक्चुअली ते आमदाराक सपोर्ट करून तेंच्यांनी पंचायत फॉर्म केल्ली. ही 2022 आमची हे जाल्ली ती स्मशानभुमीची चालना दिल्ली आमी. तेन्ना मातशें तो डिस्प्यूट जालो. हांव आनी तो रवी नायक म्हणून आसता ते आमी हाडूंक म्हणजे आमी हे सपोर्टाक फावंडेशन बी घातलेलें. मागीर ते कोर्टान मॅटर पडले. ती कोर्टान आमी जिखले. तो प्रोसेस खूब जालो. आतां हे पंचायतीन ती फायल काडून ही पास करून हाडली आनी आमी ही हे केली. पूण काल उद्घाटनाक हेंचो प्रोसिजर चुकलो. आयज 3 तुमी हे करता नोटीस लायता आनी फाल्यां 11 तुमी उद्घाटन करता. एक विशय
पार्टी लावंक ना कित्याक ते हांव नकळो की तिची नांवां येता बी म्हणून. गांव बरो चलोवया सुशेगाद चलोवया. आतां पळय हें सुद्दां हांवें ताका विचारलें काल सुद्दां तो सेक्रेटरी आपल्याक खबर ना म्हणटालो. अरे म्हणजे गांवान पंचायत आतां कोण किंमत दिना. ABCD आतां ही जातली ती कितले तेंप आसात ती सरपंच म्हाका सांगूंक येना. आतां ही जी डेप्युटी आसली ती कितलो तेंप रावतली ती म्हाज्यान सांगूंक येना. कित्याक वयरसून तेंचे बॉस कितें करीत ते निसीन गांवचे हेणी जायना हे तेच निर्णय घेता तेच जाता. 5 जाणांक निभावले तुमी न्हू 6 परत येवंक जायना बरोबर. आतां इलेक्शन येवपाक जाय ते 6 ते परत हाडूंक म्हणजे हे सरपंच कोण आहा गुरदास परत तेका हाडूंक शकता ते. आमी ते हिका 6 म्हयने हें करून न्ही आमी कॉपरेट करता. खुबशे प्रोजेक्ट जाले आमच्या गांवांत. एक स्मशानभुमीची कमतरता आसली ती आमची पूर्ण जाल्ली आहा. हे सगळे लोकांकूच हेचो आनंद जाल्लो म्हणून हांवें म्हटलें कितें परत रितसर बरें उद्घाटन करुया. पार्टी लावन लोकांक कळोवन बरी पार्टीची नांवां कोणा कोणाची येवची प्रोटोकॉला प्रमाणे आमी एक बरें उद्घाटन करुया. तसो आमी तो विशय जवळ जवळ आमचो 3-4 वर्सां जालीं असो तापत म्हणजे ते पयलीं पासूनच तिका प्लेस पडलो. पयलीं पासूनच देवस्थानाची एक्चुली जागा ती आणि देवस्थानाची जागा असल्या कारणान तेची आमचो सेवेकरी आसलो तो सेवेकऱ्याच्या हेका लागून ते तेणे कोर्टाक गेले आनी ती कनेक्शन टाकल्या. ती सोडून दी कशी आसूं ते कोर्टाची ऑर्डर जाल्या उपरांत ते स्मशानभुमी ऑलरेडी आतां तयार जाल्ली आहा. म्हणजे आमचो जाणटेलो भुरगो हांगासर एक्सपायर जाल्लो तेन्ना ताका कसलो बरो तणाव निर्माण जाल्लो तेन्ना मामलेदार सुद्दां भितरली मामलेदार परब आसलो पळय तेणे तो सुद्दां हांगासर पावल्लो आहा की ताका तेचे ते विल्ले लावपा खातीर. पण ते तेन्ना सुद्दां ते बरो कोण तरी तयार जालो आनी तेणे आपले जागे दिले मग तो विशय सॉल्व जालो. ताच्या उपरांत पुन्हा आतां अशें खुबदां अशें भरपूर अशे त्रास जाले लोकांक. ताका लागून फास्ट मुवमेंट करून आमी पंचायत फास्ट मुवमेंट करून हे तुमी करून हेंचें काम सुरू केलें. आनी देवस्थानान कळय आमच्या देवस्थानान आमी देवस्थान कमिटीच्या अध्यक्षाक फोन करून कळयले 12 तारखेर तेची देवस्थान कमिटीन आमी पंचायतींची आमी संयुक्त मिटींग घेतली आनी ते मिटींगेन आमी अशें फायनल केलें की आमी शेनवारा दिसा आमी त्यो हें करुया म्हणजे उद्घाटन करून उद्घाटन म्हणजे अशें एकदां ते लोकार्पण करुया अशें म्हणून आमी ते थारावन ते पद्दतीन आमी तो फुडें हें करून पावल मारलो. ती कोणची लावची तेन्ना सरपंचान राजिनामो दिल्लो तेन्ना आमी अशें ठरयलें पार्टी बी कोणची लावल्या नाका. आमी पयलें लोकांची सेवे खातीर येवन फुडलो कोणी आणखी कोणी हें जावच्या पेक्षा आमी बऱ्या भाशेन एकदां लोकार्पण करुया. तेच्या पयलीं व्हीडीसी आमची मिटींग व्हीडीसी मिटींग सुद्दां आमकां तो विशय पुन्हा सकाळूंक लागलो आनी ताका लागून आमकां टायम सिरियस मेळना जालो म्हणून आमी शेनवार होते आमी कालचो शेनवार आमी दीस ठरयलो आनी ते दिसा आमी उद्घाटन करपाक खातीर आमी थंय गेले. तें उद्घाटन केल्यार थंय मातशी बाचाबाची म्हणजे अशें मातशी वाद निर्माण जालो की ती करून दिवचें ना अशें ना हेका कळूंक ना ताका ऑलरेडी आमी सगळे सुपरस्टार करून नोटीस आमी आदी मारून सुद्दां देव आमच्या पंचायतीची नोटीस मारलेली देवस्थानाध्यक्षाक आमी नियरली 5 दीस पयलीं कळयल्ले. तरी आसतना तेंच्यांनी हो इतलो बोवाळ सगळो केलो आनी आसूं पण हेका लागून लोकांच्या सेवेक लागून आमी सगळे एक्सेप्ट करपाक तयार आसा. लोकांची डिमांड आसली की तुमी परत एकदा उद्घाटन करचें म्हणून. उद्घाटन म्हणजे कितें आहा तो सोपस्कार न्ही ते उद्घाटन सोपस्कार बऱ्या भाशेन जाता. पण एक्चुअली ते दिसा ती फीट आहा ती एकट्याने तोडली आनी बांदिल्ली फीट सुद्दां ती तोडली हेचो उद्घाटन जालें ना आणखी थंय उद्घाटनाचो प्रश्न येयना अशें आमकां तरी दिसता. पंचायतीक तरी दिसता कित्याक पंचायतीन ठरयलें पंचायतीक म्हणून कितें तें मातशें कितें आहा तिचो गांवांतल्या लोकांनी विचार करपाक जावो आनी हे जे कोण भितर असंतुश्ट आहात तांकां ते विचार करपाक जावो. तेंच्या मनात तशें आहा जाल्यार तेंच्यांनी कितें आतां मागीर आमचें तशें कांय हें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. जशें की तुमकां खबर आसा श्रावण सुरू जाल्लो आसा. टिम्स तुमच्या खातीर घेवन येयल्ली आसा गोवन स्पेशल श्रावण थाली. ह्या थालीन तुमकां रुचीक पातोळी मोदक तशेंच वेगवेगळ्या प्रकारच्या पदार्थांचो आस्वाद घेवपाक गावतलो. थाली 13 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर फक्त लंचाक अवेलेबल आसतली.
मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं